आमगेल काण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता सर. तुम्ही सुमार दिवस देखून आमगेले GSB खाण जेवणाचे व्हिडिओ पळयता आसाची. तुमकां आमगेल चॅनल इश्ट जाला म्हूण हांव लेखता सर. तुम्ही आमगेल चॅनल आनीक लायक शेअर आनी सबस्क्राईब कराची. आतां हांव आमगेल्या सकाळची खाणाक एक पोळ्या पिठाची रेसिपी घेवन आयल्या. ह्या पिठाक मस्त सामान कसं नाही जावका म्हणून हक्का तुम्ही मुष्टी पोळ जावन काडयेत, उमती घालून सेट्ट दोसायशे काडयेत, अप्पे कायली घालून अप्पय काडयेत. मल्टीपर्पज पीठ हे म्हूण म्हणयत आमी. कसं कसं घालचें म्हूण आमी पळया. हांगा हांवें 1 पाव उडदा दाळीक, 3 पाव तांदूळ आनी एक अर्ध चमची मेथी 4 घंटे तिंबोवन घेतला. हें शीत व्हरलेलें तुमगे लागी कालचें शीत जो फ्रिजा व्हरलेलें आसा म्हण जाल्यार तेच यूज करायचें. शीत वेस्ट करना तशी जाते हें. सो हांव हांगा इतले तांदळाक एक मुक्काल बाउल शीत घेतला. हें कालचें व्हरलेलें शीत. आतां आमी ह्या दोन्ही रगड्यार घालून वाट्टुया. रगड धुवन रेडी दवरला. आतां आमी तिंबयलेले तांदूळ, उडीद आनी मेथी आनी हें शीत घालचें रगड्याक. उद्दा घालून रगड स्टार्ट करचें. पीठ नया वाटून गुडगुडेला एक चुरी कण एशनच पळयाची अशी नया जाला पीठ. आता आमी पीठ रगड्यार दाखवून काडचें. पीठाक रगड्यार दाखवून काण घेतला आमी. आता पीठ कुल्याक लायकून भरसून घेवयाची. पीठ आता कुल्याक हांव भरसून घेतला. आता आमी ताजे वयर एक मुष्टी मीठ घालून पिठाक ओवरनायट आमी आतां फर्मेंट करूं सोडटा रसाची. काली वाटून दवरलेलं पीठ आज अशी फुगला. हक्का आमी आतां एक 1/4 चमची बरी सोडा पिठी, बेकिंग सोडा म्हणटाची, ते घालचे. ते घालून लायकून भरसून घेवन पिठाक मीठ पळोवन पिठाक कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करचे. हक्का ते देव उद्दा धरता. ते देव उद्दा घालून हांव पीठ समकून घेता रस. हाका एक अर्ध ग्लास उद्दा घालता रस हांव. आनी एक थोडे धरता जाली हें करेक्ट कन्सिस्टन्सी. आनी आमी हें पीठ पोळो आप्पो पुरो काडून सूर करचें. पोळ्या कायला आमगेले तापल्या. हांव तुमकां फस्टाक हें पिठाचें सेट्ट दोस कशें करचें म्हणून शिकयता रस. थोडे पीठ घेवयाची, अशी सन्न सन्न पोळ घालाची. भाज्यो सोडायचे. एक साइड पोळ भाजला. थोडे थोडे तेल घालचे. ने शुंठी घालया. भाज्यो सोडया ह्यो. आतां एक साइड भाजला वा पळया. भाजला ह्यो पोळ. हें काडचें आतां. हेच पिठाचें हांव तुमकां सादा डोसा कशें करचें म्हूण दाखयता रस. पोळ्या कायली कशी उड्डां मारची. पीठ घेवन सरायतर वचचें. पातळ काडचें पोळ. वयर दाखवून 1 चमची तेल घालून सोडायची. आतां हे कुरकुरी भाजता. भाज्या सोडया आमी. पळय आतां हो पोळ भाजतर आयला. कुरकुरी जाता हो पोळ. अशें काडचें. उमटेनी घालूं ना. अशें फोल्ड करचें आनी प्लेटार काडचें आमी. आतां ह्याच पोळ्या कायलेर हांव आतां मुष्टी पोळ कशें करचें म्हूण दाखयता रस. हाका चिक्की दाट दवरका आमी पोळ्याक इतले दवरचे आनी सिम्मारी अशें पोळ्या धांकून सोडचे. भाज्यो तो
मुष्टीपोळ भाजला की पळया भाजला यो उमतेनी घालून अशी काणू प्लेटार घालचे मी त्याच पिठ्ठाच्या मी आप्पू काढतो रसाची हांव असं लोखंडा कायल घेत रस म्हापशी देखून हें गॅसार अशें वरें कोरें राबता म्हणून असल रिंग दवरला हांवें अशी रिंग दवरून अशी आप्या कायल दवरची आनी जळयतना इवन जावन सगळेची आप्याक वट्ट्याक उज्जू लागता ते आप्या कायली हुंजव आप्या कायल तापल्या एका कळची अंतू एक अर्द चमची तेल घालची आमी आप्याक चिक्की तेल चड कित्याक म्हळ्यार ही लोखंडा कायली बरी थोडे थोडे तेल घाल्यार आप्पू निकळना चिक्के तेल चड घालका पडटा उज्जो सिम्मार दवराची आप्या पीठ अशी घालतना मुष्टीपाळ आमी आनीक एक विधार हे करताची सोय घालून पिठ्ठाक तेव्हा हांव नेक्स्ट ताजे व्हिडिओ अपलोड करता हें पीठ मात्र मल्टीपर्पज तुमी पोळ 3 नमुनेर काडयता आप्पोय काडयता हें एक विधान आनीक एक विधान हांव वग्गी व्हिडिओ घालता ताजे आप्पात एक सायडा भाजला पळया भाजला आमी गॅस लो टू मिडियम मध्य दवरता बरी सान केल्ली म्हणजे जाल्यार ते आप्प भाजना व्हड केल्या करपता चंदूकोन आमी उमती घालचे लायजे यो आप्पो मोव मोवची गरकड तुमी कोण पळयाची या पीठ तुमी एक पर्यंत वाटून दवरल्यार 4 बगेच कोर येता फ्रिजा दवरून सोडार खंयची नमुन्यार खावच्या तुमकां आशी आसा पळय तशी करायची आप्पो 2 सायड भाजून रेडी जाला पण अशी भाजू का आप्पो लाय जाता खावच्याक आता एक आप्पो काडचे आमी पక్కన ह्या सायडा भाजीला उज्जू लागना म्हणजे जाल्यार तुमी काडतर ह्या सायडा शिफ्ट कर येता आप्याक तेन्ना त्या उज्जाक लायक भाजता पळया कितले लायक जाला पळय उरूट बॉल्स मोव आसा भितरी खावच्या बारी रुची जाता हें पीठ तुमी फ्रिजा वाट्टून दवरून आप्पो जाय जाल्यार आप्पो पोळो जाय जाल्यार पोळो कसनय कोर येता एक बगे पीठ वाट्टून 4 नमुने खाण कोर येता म्हणून हांवें व्हिडिओन तुमकां दाखयला तुमी गरकड हे ट्राय करायची एक मुष्टीपोळ म्हणटाची हाक सेट डोसा यो आप्पो या सादा डोसा चटणी ಒಟ್ಟು खावेता तुमी सांबार जाला सांबारा ಒಟ್ಟು खावेता भारी रुची जाता गरकड करायची आनी म्हाका कमेंट करायची कशी जाला म्हणून आमगेलो व्हिडिओ पळयल्या धन्यवाद।